हे आमगेले फातोर्डा मुज फाटल्यान आहा तें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल थिंगा आतां थोडे दीस पयलीं हे सिवरेजा काम केलां, पायपलायन गायल्या आनी पायपलायन गायल उपरांत हे फोंड आतां हिंग पडलेले आहाय. हे फोंड पोंड आतां लोकां पण हितूले त्रास जाताय आनी इम्पॉर्टंट कितें हिंगा आतां ह्या हॉस्पिटलान पेशंट हाडटाय तांकां हांव नको केसो त्रास जाताय म्हणून ह्या फोंडांतल्यान वचपाक येवपाक. ओके, सो आतां आमगे इस्कॉल आहा हे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटला हाटल्यान हे इस्कॉलाक आमगेले सकाळीचे पेरंट्सां येताय आनी हिंग पास पडले उपरांत हे उदका हे होंड बीन आहाय म्हूण कांय कोणा हिंग उदक भोंवन आसता. सो हांव मागोता कोणा तरी आमगेल्या भुरग्यांक वो कोणा पेरंट्सांक कांय त्रास जावचे न्हू पयलीं आमगेले गोव्हर्मेंटान हे सारकें करपा जाय. हे होंड पडले ते हांवें पयर फाटीं हो सेम इशू केल्लो आनी तेणी रोड केलोलो मागीर तेज उपरांत हो रोड बंद जालो आतां पोतून. हो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाक वचोन तो आमगेले ओल्ड मार्केट सेरकालाक वचोन हो रोड पिड्यार जाल्लो आहा. सो हांव मागोता आमगे PWD मिनिस्टरा कडेन निलेश काब्राला कडेन बाबा मातशें प्लीज हिंगा कोणा तरी जीव वयच पयलीं हे मातशें साल्वार कर आमगे गोंयकारांक. हिंगा सारके त्रास जाताय कित्याक हिंगा पेरंट्सां आनी सगलो लोक तेंची आमगे मुखार हिंगा कार्मल कॉलेज आहा, इस्कॉल आहा, जायती सिटी इस्कॉल आहा, हिंगा जायते लोक येताय वयताय. हिंगा कितें प्रॉब्लम जावचे न्हू पयलीं कोणाकूय हे मातशें रोडा प्रॉब्लम सॉल्व करा. हिंगा उदकाचेर कांय कोणा हिंगा होंड आहाय ते आनी कोण तर होंडा पडलो उदक आसतना आनी फाटल्यान गाडी बिडी येताय आनी कोणाक जीव गेलो न्हू हे जबाबदारी कोण आसतलो बाबा. हे मातशें मागोता PWD मिनिस्टरा कडेन हे मातशें जात तितू बेगीन हो मातशें रोड कोर सारको